नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भुवनेश्वरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेवाचे उक्तावण. उदेंत भारत देशाचे उदरगतीचे इंजिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार निमण्या पावड्यार. गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी भाजपा वतीन घेतलो प्रचारांत वांटो. काँग्रेसीचे राहुल गांधी आनी आपाचे केजरीवाल हांणी प्रचार रॅलींत घेतलो वांटो. उत्तर प्रदेशांतल्या बागपठाण भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू महोत्सवांत माचशी कोसळिल्ल्यान 5 लोकांक मरण जाल्यार 40 वयर लोक जखमी. भारतीय क्रिकेट खेळगडो जसप्रीत बुमराक आयसीसी टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द इयर आणि स्मृती मंदाना हिका बायलां एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द इयर घोषित केला. 38व्या राष्ट्रीय खेळांक आयज सावन देहरादूनात सुरवात. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालो उक्तावण सुवाळो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भुवनेश्वरान उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेवाचे उक्तावण केलें. उत्कर्ष ओडिशा ही ओडिशा सरकारान आयोजीत केल्ली एक मुखेल जागतीक गुंतवणूक शिखर परिशद, जाचो हेतू राज्याक मुखेल गुंतवणूक आनी उद्देजकांचे मुखेल केंद्र करपाचे आसा. परिशदेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उदेंत भारत हे देशाच्या उदरगतीकडेन वाटचाल करपी इंजिन आसा, जातूंत ओडिशाचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें सांगलें. संशोधन आनी नवनिर्माणा खातीर एक सक्रीय वातावरण यंत्रणा तयार करपाची सरकाराची वचनबद्धताय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उक्तायली. देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है. आज इस क्षेत्र में संभावनाओं के इतने द्वार खुल रहे हैं जितने आजादी के बाद पहले कभी नहीं खुले. यही समय है, सही समय है. ओडिशा की इस विकास यात्रा में आपका निवेश आपको सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा और ये मोदी की गारंटी है. ज्या देशांत कला आणि संस्कृतीचे भंडार आसा अशा देशांत तरणाट्यांच्या संयोगान देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक नवीन पावलो हुप्पाचे सामर्थ्य आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. इतनी समृद्ध विरासत है, जहां युवाओं का इतना बड़ा पूल है जो कंसर्ट्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वहां कंसर्ट इकोनॉमी के लिए अनेक संभावनाएं हैं. अगले महीने ही भारत में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट यानी वेव्स होने वाली है. ये भी एक बहुत बड़ा आयोजन होगा. ये भारत की क्रिएटिव पावर को दुनिया में नई पहचान दिलाएगा. दिल्ली वेंचणूक आतां दारार पावल्या. ह्या फाटभुंयेर सगळेच पक्ष प्रचाराक नेट लायतना दिश्टी पडटा.
भाजपाचे वरिष्ठ नेते अमित शाह 3 जाग्यांचेर प्रचार करतले तशेंच यूपीचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ सभेक संबोधन करतले। मजगती आप तशेंच काँग्रेस पक्षाचे फुडारी वेगवेगळ्या रॅलींनी वांटेकार जाल्यात। आपान दिल्लीन कांयच विकास करूं ना असो आरोप काँग्रेसचे उमेदवार संदीप दीक्षित हांणी केला। मुझे नहीं लगता एक भी पत्र जो है इन्होंने लिखा या किसी मीटिंग में मैंने यहाँ के पुराने चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में एक बार भी इन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कोई रेजोल्यूशन भेजा या ना इन्होंने कोई डिमांड भेजी इस इलाके के विकास की। तो जब विधायक है जो एनडीएमसी का मेंबर है जिसके पास इतने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, न कभी विकास की बात करते हैं न कभी नौकरियों की बात करते हैं, तो ये तो हाल होगा ही हमारे कर्मचारियों का। आपाचे फुडारी अरविंद केजरीवाल हांणी सांगले की दिल्लीच्या लोकांक मरपाक दिवचे ना, विरोधकांनी उदकाचे राजकारण करचे न्हय अशें तांणी म्हळां। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है, उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा लोकांचो अपमान करता अशें वक्तव्य भाजपाचे नेते शहजाद पूनावाला हांणी केलां। ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से, तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है, और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। उत्तर प्रदेशातल्या बागपठान आज भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू महोत्सवान तात्पुरती बांदिल्ली माची कोसळिल्ल्यान उण्यांत उणे 5 लोकांक मरण आयले जाल्यार 40 वयर लोक जखमी जाल्यात। धार्मीक सुवाळ्यान वांटो घेवपा खातीर भक्त माचयेर चडिल्ल्यान उपराशिल्ल्या बोवाळाक ही घडणूक घडली। हातूंत कितलेशेच भक्त जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळटा। मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी बचाव कार्य अदीक खर करपाचे तशेंच जखमींचेर योग्य उपचार सुनिश्चित करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात। आता मेरेन 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती बागपर जिल्हो दंडाधिकारी अस्मिता लाल हांणी दिल्या। यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहां पर मौके पर पहुंच गई थी, सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। अमेरिकी न्यायालयान मुंबईत जाल्ल्या हल्ल्यांतलो मुखेल आरोपी तहवूर राणा हाका भारतांत धाडपाक मान्यताय दिल्या उपरांत भारताचो NIA पंगड तहवूर राणा हाच्या प्रत्यार्पणा खातीर अमेरिका वतली। अमेरिकी न्यायालयान ऑगस्ट 2024 राणा हाका भारतांत धाडपाचो निर्णय घेतिल्लो। भारतान अमेरिकी न्यायालया मुखार प्रबळ पुरावे सादर केल्ले, जाका लागून राणा ह्या वेले आरोप सिद्ध जाले। खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसव। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजी प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न
only on Doordarshan. Eat right India. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प फोनार उलोवप केले. प्रधानमंत्र्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांकां तांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाक परबीं भेटयली. दोनूय फुडाऱ्यांनी दोनूय देशाबरोबरचे सहयोग फुडें व्हरपाच्या दिशेन चर्चा केली. तशेंच हिंद प्रशांत अस्तंत आशिया तशेंच हेर क्षेत्रीय मुद्द्यांचेर चर्चा केली. अमेरिकेन निर्मिती केल्ल्या उपकरण आनी निष्पक्ष द्विपक्षीय वेपार संबंद वाडोवपाचेर तांणी भर दिला. व्हाईट हाऊसान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अमेरिका भोंवडेविशीं येवजण तयार करपाचेर चर्चा जाल्ली आसा. विदेश मंत्री एस जयशंकर हे आयज युएतल्या अबुधाबी हांगा आयोजीत जावपी रायसिना संवादात मुखेल भाषण करतले. काल भारतीय दुतावाव्या भारतीय प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक तांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना भारत आनी युएई हांच्या मदीं वाडट्या संबंधांचेर भर दितना दोनूय देशां मदीं संकट काळांत एकामेकाक सहयोग करपाच्या दिशेन हे संबंध वाडोवपाची गरज उक्तायली. We have reached a stage where our aspirations are higher and our confidence greater. The last decade, in particular, we have witnessed achievements that tell us what is possible. Sustained growth rates, embrace of digital technology, building a modern infrastructure, strengthening human skills, and improving the quality of governance are amongst its notable features. एनआयएन आयज एक मुखेल कारवाय करतना जम्मू काश्मीर आणि तमिळनाडूतल्या आतंकवादी स्थळांचेर छापे मारले. आयएसआयएस बरोबर संबंध आशिल्ल्या केंद्रांचेर करतना जम्मू काश्मीरातल्या 3 स्थळांचेर जाल्ल्या तमिळनाडूतल्या 15 परत चड जाग्यांचेर छापे मारले. एनआयएन आतंकवादी वित्त पोषण आणि टीएफएफसी सेलाची स्थापना केल्ल्या जाका लागून कारवाय करपाक लागपी अंतर्गत म्हायती मेळोवपाची व्यवस्था जावपाचेर एनआयए काम करतली. मनी लॉन्ड्रिंग आनी टेरर फंडिंग सारकिल्ल्या गुन्यांवाची चवकशी करपाच्या दिशेन ही मुखेल पावलां एनआयएन घेतल्या. गोंयांत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान आयोजीत केल्ली क्यूएस इंडिया समिट 2025 चालू आसा. ह्या परिशदेन वांटेकार जाल्ले साउथ एशियन विद्यापीठाचे अध्यक्ष प्राध्यापक के अगरवाल हांणी संवसारभर वाडट्या सर्तीक लागून भारतीय शिक्षण संस्थांनी जागतीक रँकिंग वळेरेंत स्थान मेळोवपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा अशें मत उक्तायलें. इतल्या शैक्षणिक संस्थांक फावो ते मार्गदर्शन दिवपाचेर भर दितले अशें तांणी सांगलें. 7-8 साल पहले हमने इंडिया में NIRF करके इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क शुरू किया था ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग की तरफ अग्रसर होने में सहायता मिल सके. कि वो समिट अब 3-4 साल से लगातार भारत में हर जगह पे हो रहा है. इस साल गोवा में हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. और इस साल फोकस यूके यूनिवर्सिटियों के साथ हुआ तो यूके के भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के लोग आए हैं. और एक एफर्ट ये भी है कि क्या वहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके उनको और आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. इस दिशा में भी काफ़ी बात हुई है. तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो डेलिब्रेशन 3 दिन होंगे इसमें हमारी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ेंगी और अगली बार जब क्यूएस रैंकिंग होगी उसमें भारत की कई ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ आ पाएंगी. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। डेव्हिस कप टेनिस 2025 ही सर्त 11, 1 आनी 2 फेब्रुवारीक दिल्ली लॉन टेनिस असोसिएशन हांगा जातली। हातूंत भारताचो सामनो टोगो आड जातलो। ह्या सर्तीच्या तयारेक भारतीय पंगडाचे खेळगडे नेटान लागल्यात। फाटल्या कांय दीस भारतीय खेळगडे सराव करतना दिश्टी पडटाले। भारतीय पंगडाचे मुखेली रोहित राजपाल हांणी दूरदर्शनाकडेन उलयतना भारतीय पंगड ह्या सर्तीन दबावाखाला खेळटा आसतना आपल्या अथक परिश्रमाच्या फाटभुंयेर जैतिवंत जावपाक यत्न करतले। We do have the home crowd advantage and the surface advantage that we take, and but obviously there is a lot of pressure because you need to make sure at least that you win the home tie, and so that's what we are really working hard. We've gotten here early, all the boys are here, and we're doing many drills, making them play a lot of sets, getting them matched up. That's what we're working on at the moment. 5 मॅचीच्या T20 क्रिकेट सर्तीच्या तिसऱ्या सामन्यान आयज भारताचो खेळ इंग्लंडा आड जातलो। भारतीय पंगड 2-0 गुण मेळोवन ह्या सर्तीन मुखार आसात। पहिल्या मॅचीन भारतान 2 विकेटींनी जैत जोडले, जाल्यार दुसऱ्या खेळान भारतान 2 विकेटींनी जैत जोडले। इंग्लंडाचो पंगड ह्या मॅचीन जैत जोडून ह्या सर्तीन मुखार खेळपाक यत्न करतली। आयसीसी पुरस्कारान भारताक दोट्टे यश मेळ्ळा। भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या जसप्रीत बुमराह दादल्याच्या आयसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इयर म्हणून घोषित केला। 2024 जसप्रीत बुमराह कस लावपी खेळान उल्लेखनीय कामगिरी केल्या। 2024 ताणे 14.92 ओव्हर रेटान 71 गडी बाद केले। बुमराह भारताचो पयलो कस लावपी खेळांतलो खेळगडो आसा जाका हो पुरस्कार फावो जाला। जाल्यार भारतीय बायल क्रिकेट खेळगडी स्मृती मंदाना हिका आयसीसी बायल वन डे क्रिकेटर ऑफ द इयर म्हणून निवड जाल्या। स्मृती मंदाना हांणी 2024 57.46 रन रेटींचेर 747 धांवड्यो केल्यो। तिच्या ह्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर तिका हो पुरस्कार फावो जाला। आयज सावन उत्तराखंडान 38व्या राष्ट्रीय खेळांक सुरवात जाली। देहरादूनातल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत आयोजीत एका व्हडा सुवाळ्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेळांचे उक्तावण केले। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक उत्तराखंडातली लोकसंस्कृताय आनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचो एक आधुनिक खेळ लोकमुखार दवरतले। केंद्रीय मंत्री, भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे वांगडी, राष्ट्रीय खेळगडे तशेंच हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक वांटेकार जातले। प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीच्या फाटभुंयेर देहरादूनात कडक सुरक्षा व्यवस्था केल्या। ह्या वर्सा 28 राज्यांतले आनी 8 संघ राज्यांतले सुमार 10,000 खेळगडे राष्ट्रीय खेळा सर्तीन वांटो घेता। उत्तराखंडातल्या 8 जिल्ह्यांतल्या 11 शारांनी हे खेळ जाता। तातूंत 35 खेळा प्रकारांतले 47 सर्ती जातल्यो। सुमार 16,000 खेळगडे आनी खेळा अधिकारी ह्या सर्तीन वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.0 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। भुवनेश्वरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेवाचे उक्तावण। उदेंत भारत देशाचे उदरगतीचे इंजिन आसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार निमण्या पावंड्यार। गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी भाजपा वतीन घेतलो प्रचारांत वांटो। काँग्रेसीचे राहुल गांधी आनी आपाचे केजरीवाल हांणी प्रचार रॅलींत घेतलो वांटो। उत्तर प्रदेशातल्या बागपटान भगवान आदिनाथ निर्वाण लड्डू महोत्सवान माची कोसळिल्ल्यान 5 लोकांक मरण जाल्यार 40 लोक जखमी जाल्यात।
भारतीय क्रिकेट खेळगडो जसप्रीत बुमराह आयसीसी टेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ द इयर आणि स्मृती मंदाना हिका बायला एक दिवसीय प्लेयर ऑफ द इयर घोषित केला. 38व्या राष्ट्रीय खेळांक आयज सावन देहरादूनात सुरवात. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालो उक्तावण सुवाळो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवं शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई